मंगलाच्या देवा तुला रे आम्ही पाहिला माझा श्री हरी उभा आहे तू जिथेवरे पाहिला माझा फॉर्मर सरपंच ऑफ लोली पोळ पंचायत, मंत्री आणि आमचे थळावे आमदार बाब रमेश चौडका आदार आसा, तशेंच आमचे काणकोण म्हालांतले खुबशे बिजनेसमॅन, खुबशे वेल विशर्स ह्या ज्या संघातान हो आमी दिपोत्सव हांगा घडोवन हाडलो. वारे आयले, वादळ आयले, पावस आयलो, पण ताका आमकां थांबोवपा जालो ना. हे तुमचे काणकोणकाराचे जैतवंत जैत, काणकोण गलाव्याचे जैत, काणकोणचे मोगी जे काणकोणचे तिगतात, काणकोण कल्चरा खातीर संस्कृत दायज सदांच मुखार वचपा खातीर सपोर्ट करतात, तेका दितात, तांकां आमी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज काणकोण कल्चर अकॅडमी आमच्या काणकोणच्या कलाकारांक एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळचो, त्यांची कला त्यांच्या कॅलिबर प्रमाणे तांकां प्लॅटफॉर्म मेळचो, तांकां परफॉर्मन्स करपाक मेळचें म्हण आमी काणकोण कल्चर अकॅडमी सगळे वांगडी, काणकोण स्पोर्ट्स अकॅडमीचे वांगडी रात दीस काम करतात.
किती हाडला म्हणजे एका ग्रुपा भितर 250 पंट पेटतात अशे 25 ग्रुप आसात जो भायर साधारण तुम्ही पळोवंक शकता गुपाट गर्दी पडल्या भायर ते वटच्यान पतंग आमी कायट फ्लायिंग म्हणली वारो आनी पावस मिक्स जावन म्हणटा फक्त कायट प्रेजेंट केले म्हणजे की परब आमच्या फोवाची म्हणटकच तरेकवार फोव गोड गोड फोव वेगवेगळ्या तरेचे फोव आयज आमकां पळोवंक मेळ्ळे आनीक म्हाका दिसता की भुवनेश्वर आमदार भवन आनीक आता जी सुरू आसा म्हणजे आता मुद्दाम मंत्र्यांनी चार शालोने सुन देवीक गोंयचो सैम हो नटला चार शालोने सुन देवीक गोंयचो सैम हो नटला पाचवो चार शालोने सुन देवी चार शालोने सुन देवी गोंयचो सैम हो नटला चार शालोने सुन देवी गोंयचो सैम हो नटला एक दोळ्याचे पाणी पिणाऱ्या सारखो हो दिपोत्सव हो पहिलोच जरी असलो जाल्यार एक बरो सुंदर अशें आयोजन ह्या आयोजकान केल्ले आनी हो सुंदर सक्सेसफूल जावपा खातीर हो दिपोत्सव 2025चो ह्या खातीर एक पूर्ण सक्सेसफूल जावचो आनी बऱ्या पैकी जावचो ह्या खातीर वावरतले आमचे जनाबाई बबेश बाब आनी शैलेश बाब पंकज आमचे बरोबर नामशीकर आसा तसोच पंकज गांवकर हो बी हे सगळे एक धडाडीचे एक समाज